सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गानी स्वरूपात तुझ्या गीता गावत प्रणव अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता दीपोनी आसुका हसिता दया माया तुझी नियार्था बाकीची बोगस मन मागता आदर कृपा बेसावाशिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं बाबा भयणीनो बागी दीस हो ह्या दिसा खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या सांगत आसा ह्या कॉव्हेंतांत वस्ती करनासतो जायत्या वर्सां हांव हांगासर आपली सेवा दिवन आसो ब्रदर बॅप्टिस्ट रॉड्रिग्स ब्रदर बात्ती म्हणटा आमी मोगान तो जल्मा दिवस आपलो संभ्रमता ताच्या ह्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक तो अर्घां दिता आसतना हांव विनंती करता आमी हर एकल्यांनी हे आमच्या बाबा खातीर ताच्या भलायके खातीर मागचें एक घडीभर मौन रावया दोळे आमचे धांपया जिवीत दिलां देवान ह्या जिवितांत देवान जायते बरेपण बऱ्या तालंतांनी आमकां निठयलां पूण ह्याच जिवितांत आमी कशें फळ दिवन आसाव आमच्या मोगांत कशें जिवन आसाव बक्सनेचो स्पिरीट कशें आसा असल्या फळा विशांत नियाळ करूंक आज पवित्र सभा पोवनें दिता केल्ल्या पातकांची सुख केल्ल्या पातकांची दूख धर्न सांगत म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तो नान उसारून वायट धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पुस्तकाची सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन जे कितें ते साव आमी ह्या मिसा वेळा भेटयलां ते आमच्या जेजूच्या पांयां तळा दवरया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. प्रधान याजक हिल्कियान लेखक शाफानाक खबर दिली. सर्वेस्पराच्या मंदिरान म्हाका धर्मशास्त्राचे पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिले आनी ताणें तें वाचलें. उपरांत लेखक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसलेलो दुडू काडून सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या मक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शाफानान रायाक खबर दिली. याजक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शाफानान ते रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाक, शाफानाच्या पुता अहिकामाक, मिकाच्या पुता अकबराक आनी रायाच्या सेवका आसायाक आज्ञा दिली. वसा आनी म्हजे पासून, लोकां पासून आनी सगळ्या जुदा पासून मेळिल्ल्या पुस्तका विशीं सर्वेस्परा लागीं विचारा. सर्वेस्पराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतली उतरां आयकोंक नात आनी हांतो बरोवन घाल्ले आदेश पाळोवंक नात. जोसियान जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सर मालगाड्यांक आपोवन धाडले आनी ते ताचे मुखार एकठांय जाले. राय सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो. जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे सगळे निवासी, याजक, प्रवादी आनी सगळी प्रजा, ल्हानां आनी व्हडां राया सवे आसली. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरान मेळिल्ल्या पुस्तकांतली उतरां तांकां वाचून सांगली. राय खांब्या लागीं उबे रावलो आनी आपूण सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलतलो, ताचे आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळतलो आनी त्या पुस्तकान बरोवन घाल्ल्या सल्ल्याच्या उतरां प्रमाणे जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सर्वेस्परा मुखार एक सल्लो केलो. सगळ्या लोकांन सल्लो पाळूंक आपली बेसावणी दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. अखेर पर्यंत हांव ते वाटेन चलतलो. तुजे कायदे पाळोवंक म्हाका शिकय. खऱ्या काळजान हांव तें पाळतलो. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या उपादेशांच्या मार्गार म्हाका चलोवन व्हर. हातूं आसा म्हजो संतोश. म्हजें काळीज तुजे कुशेक बागय. स्वंत फायद्याक ते लबदंग दिनाका. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. व्यर्थ वस्तूंचेर म्हजी नदर पडोवंक सोडिनाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. पळय, तुज्या विधी नियमाक हांव आशेन रावतां. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 hallelujah. तुमी म्हजे तें एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे तें एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळीन जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, फुडकिऱ्या प्रवाद्या विशान सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात
पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटा तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांठेरींत दाखो कुंटूंक मेळनान वा सरांठ्यार आंजुरां काडूंकूय मेळनान तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत आसतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाचे उतर है वखणी तुका ख्रिस्ता बाबा आणि बहिणीनो मोठ्ठुव्यान नियाळ दिवचो जाल्यार आमच्या जिवितांत हांगासर ह्या संवसारांत देवान हें बी वंपलें ह्या जिविताच्या बियाक देवान भरपूर उदक वतून ताका पोस केलो वेळा वेळार ताका ईट घालन आमकां एक मजबूत रूख करून हें जिवीत फावो केलां पूण ह्या जिवितांत बाबांनो आनी भयणीनो कशें आमी फळ दिता हाचेर आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां अवलंबीत आसात जायते पोवटी देवान सगळें बरें केल्यारी फळां कशीं आसात आमी कशें जियेता हांसून नियाळ करचो गरजेचें जावन आसा देवान सगळें बरें केलां देव आमचो सदांच मोग करता आमकां पोसता मेठांनी राखता आमी मिसाक येता आमी आराधनाक वेता आमी रितीरेक वेता पूण हें सगळें जाल्लेंच आमचें फळ कशें आसा अशें म्हणटा आसतना सगळें बरें घडना जिवितांत कशें एक रूख वाडटा आसतना वारें आसता वादळ आसता ह्या संवसाराची कितें अनाहुतां जावंक पुरो ह्या रुखाक हालयतात हें सगळें फूट करन ताची पाळां पंदा सयत रोंबून नीट रावता आमच्या जिवितांतय जायते सन्निवेश येतात जायतीं गणितां घडटात ह्या गणिता वरवीं जायते पोटी विविध चिंतनां आमच्या मतींत येतात तरी जेजू आमचो पोस करता जेजू आमचो मोग करता देखून आमी खंयच्या रितीन बोक्सांनी दिता आमी खंयच्या रितीन हेरांक मोग करता रूख फळ दिवचें रावयना त्याच भशेन तुवें आनी हांवें त्या जेजूचो मोग स्विकार करून फळ दिवचें रावोंक जाय गी सन्निवेशा वरवीं थोडे पोटी आमी फळ दिवची आंबट जावंक पुरो थोडे पोटी बऱ्या भशेन फळ दिवंक आमकां जायना जावंक पुरो आनी थोडे पोटी बरें गोड फळ दिता कित्याक प्रतिक्रिया बरी आसता ते देखून आज म्हणटा पवित्र पुस्तक बरें फळ बरो रूख केन्नाच बरें फळ दिता आमी कसलें फळ दिवन आसा आमी नियाळ करचें गरजेचें जावन आसा हें मीस आमकां आज देवातावन एक पोस दिता ह्या पोसाचो रिजल्ट जावन आमचें फळ कशें जावन आसा तें गरजेचें आखरीच्या दिसा जर हें सगळें फूड करून बाबा आनी भयणी आमी सर्गींच्या दारार उबे आसा जाल्यार जेजू आमकां म्हणटलो शाबास बऱ्या साकरा हांवें पोस दिल्लो हांवें उदक वतल्लें हें बी बरें फळ दिवंक लागलें भागी तूं म्हूण आमी आयकूंक शकतलीं हांव आमेन सोम्याकारिको मोगाल तुझ्या भुरग्यांच्यो देवाशी काळजा दिवच्यो सावत्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवाचो भेटयता बापा वायदाकाचो अर्पिता मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ता कुरगती तूं आमकां कानगे सोम्या कारिको
तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं तुझ्या मोगाच्यो बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाने आमच्या शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाखणेचो यत्न मानून घे. ह्या यत्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका म्हणटा तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे येसोवे आसूं तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. वैश आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्यांची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रिथुमेर तुका वाखणता. तारण मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळभरा सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उमसर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय उमसर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारुपतलें हे म्हज्या वगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. Ya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही चळवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोफली बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव वारमरी देवाची माये सांगती भाग्यवन तुजे ते सपती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमचो मोग करता आमचो पोस करता आमकां राखता आनी सांबाळटा. खरी एक आमच्या जिविताच्या घडितांनी तो आमचे सांगता आमी बरें फळ दिसय म्हूण आशेता. म्हणजे आमी एकामेकाक बक्षीसय एकामेकाचो मोग करीसय कितेंच आशेनासतना. तर ही देणी मेळच्या खातीर गठाय मागून सोम्यान शिकयल्ले मागणे भक्तीपणी आयचो दीस सोम्याक भेटोवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज समखाईव. तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान त्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दम दितांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tuz mozo आधार. Tuz moja काळजा सोम्या सदांच करबिडा. जिविताचो वंडो तूं सर्गीत हांव देवलो.
सासणी चिरूच्या पापाक तो धाडलो तुझे लागी येता तो केदीस बुकेल सोना तुका हसत मानता तो केदीस तारेव सोना तूच म्हजो रसना सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबिरा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जीवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. उसनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे गुरबे बोळा रासूचे परगता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला गुरबे बेसावानी आमकां तुवें भरला मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे गुरबे बोळा रासूचे परगता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.